नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। रान खात्याची गजगजांचेर वचपाक बंदी, पर्यटकांक बरीच बादली। दूधसागर गजगजाच्या वाटेर हजारांनी पर्यटक आडखले, पुलिसांनी काडपाक लायल्यो उठाबशो आनी धाडले परते। दूधसागर गजगजाचेर आयिल्ल्या हजारांनी पर्यटकांची निराशा। सरकारान बेगोबेग पर्यटकांचो विचार करून गजगजाचेर घातिल्ली बंदी घेवची फाटी, पर्यटकांची मागणी। फाटल्या 4 दिसां सावन केरी तेरेखोलची फेरी बंद। थळाव्या लोकांचे बरेच हाल, लोक म्हणटात फेरीच्यो सच्चोच कटकटी। नोकरेवयल्यान काडून उडयल्ल्या सेजाच्या कर्मचाऱ्यांक कामार परते घेतले ना जाल्यार रस्त्यार देऊन करतले खर आंदोलन। पंचायत तशेंच शेतकार आनी बिगर सरकारी संघटनांच्यो कर्मचाऱ्यांक तेंको। आनी फुकट उदक मेळटा म्हणटकीच उदकाची नाशाडी करची न्ही, उदकाचो वापर सांबाळून करात। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचें गोंयकारांक आवाहन। आनी आतां खबरो विस्तारात। दूधसागर धबधब्याचेर शेनवारा हजारांनी पर्यटकांनी बरीच गर्दी केली। मात गोंयच्या गजगजांचेर वचपाक रान खात्यान बंदी घातिल्ल्यान पुलिशेन पर्यटकांक आडयल्ले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या पर्यटकांक आटोपात हाडपा खातीर चड पुलीस फोर्स तैनात केल्लो। देखिए सर, ये भी देखिए सर, ये भी फाटी महिनापी गजगजाचेर 2 जाणां बुडून मरण आयले। ह्या घडणुके उपरांत रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गजगजाचेर वचपाक बंदी हाडल्या। ह्या बंदीची गोंया भायल्या लोकांक कल्पना नाशिल्ली। कांय पर्यटक दूधसागर धबधबो पळोवपाक आयले, तांकां पुलिसांनी गेटीचेर आडावून धरले। ह्या घडणुके उपरांत बरोच बोवाळ जालो। आतां पर्यटक तशेंच गोंयकार केन्ना गजगजा वयली बंदी काडून वचपाक मेळटले हाची आतुरतायेन वाट पळयतात। रस्त्याचेर एक्सिडंट जालो म्हणून केन्ना कोण रस्ते बंद करिनात। त्याच भशेन सरकारान गजगजाचेर वचपाक घातिल्ली बंदी फाटी घेवची अशी मागणी पर्यटकांनी केला। आयतारा दूधसागर गजगजाचेर गेल्ले पर्यटकांक अर्ध्या वाटेवयल्यान पुलिसांनी परतून धाडिल्ल्यान पर्यटक बरेच बेजारले। पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। कुछ ऑफिशियल आदमी का रहेगा तो कुछ हो सकता है। ट्रेन में भी अनाउंस कर रहे थे, मतलब बेलगाम स्टेशन पे भी, लेकिन ट्रेन में अनाउंस हो गया। आगे जाना तो भरोसा करना उधर फोर्स है, भी संभव नहीं। और क्या है, वीकेंड है तो सैटरडे संडे पूरा यूथ है, पूरा का पूरा यूथ। उतरे फिर वापस जाते हैं। अब क्या बोल रहे हैं उधर? नहीं छोड़ रहे। क्या रीजन नहीं बोल रहे, पुलिस है नहीं छोड़ रहे। कुछ रीजन नहीं बोल रहे। वहाँ सुबह में 7 बजे थे। 7 बजे। तुम किधर से आए अभी? हम गंगावती, कर्नाटका। अभी ज्यादा लोग किधर से आए? जो बेलगांव सब जगह से आए। कर्नाटका से बता दो। और बराबर 3000 लोग थे। 3,000। यहाँ पे मैं बात किया, मैं यहाँ पे बात किया मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा तकलीफ क्यों हो रहा है, मतलब बाहर के लोग जो आ रहे हैं उनको क्यों तकलीफ आप दे रहे हो। तो मुझे यहाँ पे बोला गया कि 2 लोग यहाँ पे कुछ कौन से तो फॉल्स में मर गए करके। तो मैं क्या बोलता हूँ, 2 लोग मर गए तो 20,000 लोगों को, 2 लाख लोगों को, पूरे इंडिया के 140 करोड़ को लोगों को आप तकलीफ दोगे क्या? तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन लो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, स्ट्रिक्ट करो एक्शन। जैसे अभी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, डेली कितने तो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो पूरा आप रोड बैन करोगे क्या, रोड बंद करोगे क्या? वैसा तो पॉसिबल नहीं है। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया परसों ही, जैसे कि पिछले में 1-2-3 महीने में, तो पूरे ट्रेन बंद कर दिया क्या? प्लेन क्रैश होता है, पूरा प्लेन बंद कर दोगे क्या?
बसेस का गवर्नमेंट बसेस एक्सीडेंट्स होते हैं तो पूरे बसेस आप बंद कर दोगे क्या? ऐसा नहीं चलेगा। आप सोचो, आप सरकार आपको हमारे लिए हमने बनाया है, ना कि हमें मतलब पब्लिक को तकलीफ देने के लिए नहीं बनाया है। तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए है, पब्लिक का आप सोचना चाहिए, वो आपका फ़र्ज़ है। हांव आसा कुळ्या रेल्वे स्टेशनाचेर आनी तुमी आयकलात आसतलें की मैनापी हे वॉटरफॉलाचेर दोग जाण बुडोवन मेल्ले तेन्नाच्यान वॉटरफॉलाक ट्युरिस्टांक वचपा खातीर बंदी घातलेली आसली। पूण खंय तरी सरकाराचें फेलियर जालें की दुधसागरार जे लोक वयतात, ट्युरिस्ट वयतात, तांकां खंय तरी सांगपाक फेल जालें। ते कारणान हे दुधसागराचेर आयज सकाळ पासून 2000 ते 3000 लोकांची गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी आनी ते खातीर जे प्रशासन आसलेले तेंगे एकदम भागदौड जाली। आनी आतां तुमी पळोवंक शकता जे RPF आसलेले पोलीस तेणी हे ते ट्युरिस्ट जे वॉटरफॉलाचेर वयताले गर्दी जाल्ली तांकां धांवडून हांगा धांवडून मारलेले आसात। तशेंच ते सगळे येवन आतां रेल्वे स्टेशनाचेर येवन बसलेले आसात आनी तुमी पळोवंक शकतात कितलेशेच लोक ट्रेनीची वाट पळयतात। पूण हांगा एक प्रशासन स्टेशनाचेर येयल्ले आसात। तशेंच प्रशासनान हेजे फुड्यान दखल घेवपाक जाय की अशी ही चूक जी आसा खंयचें नोटिफिकेशन काडपाची जावची न्हू आनी जे ट्युरिस्ट येतात तांकां पूर्ण म्हायती हेजे बद्दल मेळची। गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर। गोंयच्या फेरीबोट सेवेच्यो कटकटी चालूच आसात। फेरी सेवा नियमीत नाशिल्ल्याच्या लोकांच्यो ह्यो सच्च्यो कागाळी जालेल्यो आसा। आतां फाटले 4 दीस जाले केरी तेरेखोल हांगासरली फेरी सेवा बंद आसा। फाटले 4 दीस जाले केरी तेरेखोल फेरी बंद आसा। फेरी बंद आशिल्ल्यान थळाव्यांची मोठी गैरसोय जाता। फेरी बंद आशिल्ल्यान 2 किलोमिटराच्या जाग्याचेर 10 ते 12 किलोमीटर फेरो मारचो पडटा। न्हंय येरादारी खात्या कडल्यान दुसरी फेरीची वेवस्था केली ना। 3-4 दीस जातले बंद जाले। पूण तेचेर सरकारीन काय पर्यायी व्यवस्था करूं ना। आतां हेडींतल्यान तूं वयशीत जाल्यार मावथ ऑफ द रिवर हाय टायडीक सगळो कचरो बीन तेंच्या वाड्याचे कितें फॅनाक घुसपालो आसतलो। तेंचे कितें मातशें मशिनरीक प्रॉब्लम जाला म्हणून ते हांगाल्यान मातशें किरण पाणी येयलें त्या खातीर मातसो प्रॉब्लम जाल्लो आहा तांकां। सो आतां ते रेडी जाले, आयज कितें येवपाचें आहा म्हणून सांगताले ते। सद्या आमी तेरेखोल केरी ह्या वाठारांत आसात आनी फाटल्या 4 दिसां सावन केरी तेरेखोल ही फेरी सेवा बंद आसा। फेरी बोटीत बिगाड जाल्ल्या कारणान ताची दुरुस्ती करपाक ही फेरी पयलींचो जो किरण पाणी आरांदो धक्को आहा थंय ताची दुरुस्ती चल्ल्या आनी केरी तेरेखोल ह्या वाठारांत जे लोक वयताले किंवा केरयेच्यान तेरेखोला आनी तेरेखोलाच्यान केरये वयताले त्या लोकांक आतां आरोंदा किरण पाणी रस्त्यांतल्यान रेडी शिरोडा असो प्रवास 2 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्या खातीर 10-12 किलोमीटर पयस वयचें पडटा। फेरी बोट एक आसल्या कारणान ती बंद आसा आनी ती बिगाड जाल्ल्या कारणान पर्याय वेवस्था सरकारान करूंक नासल्या कारणान प्रवाशांक बरेच त्रास जाता। तेरेखोलच्यान केरये येवपी स्कुलाची भुरगीं आसात, हेर मानेस्त आसात, तांकां अडचणी येता किंवा केरयेच्यान तेरेखोला वचपी जे आपले पर्यटक आसा, तेरेखोला फोर्ट आसा त्या फोर्टाचें दर्शन घेवपाक वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान पर्यटक येता वता, परंतु तांकां फेरी नासल्या कारणान पयसल्यान प्रवास करचो पडटा। सरकारान हाची दखल घेवन पर्यायी वेवस्था करपाक जाय। सेजाच्या कामगारांक मेळपी तेंको आतां दिसान दीस वाडत आसा। पंचायत मंडळा वांगडाच देवस्थान समित्यो आनी शेतकार संघटनांनी ह्या कामगारांक आपलो तेंको जाहीर केला। कामगारांक कामार घेतले ना जाल्यार कंपनी आड रस्त्यार देंवतली अशी शिटकावणी ह्या संघटनांनी दिलेली आसा। आयतारा पिळगांव जाल्ल्या जोड बसकेत पंचायती सयत देवस्थान समिती, कोमुनिदाद मंडळ आनी शेतकरी संघटनांनी एकठांय येवन सेजा कामगाराच्या फाटल्यान उबे रावपाचो निश्चय केला। आज सारांशाचे भुरगे कितले आसा पिळगांव धरून जाल्यार 25 भुरगे आसा। सारांशाचे भुरगे कितले आसा इन्फेक्टेड आसा। 24 वरां थंय आवाज येता। शिकतले कशे ते भुरगीं शिकतली कशी
आयज हांव तुमचे सगळे कडेन पिळगांव गांवांत रिक्वेस्ट करता की जर तर तुम्ही युनिटी ना तुम्ही तर भट कोण डिझायन तुम्ही विचारून कोण घेऊन वचचे ना गांव सारको लोक जर सगळे सारखे जातले माझ्या हिशोबान हांव पयलीं रस्त्यार उबो आसतलो कित्याक कंपनी कोणाक खंय तरी कोणाक कितें करता ती आमकां सगळी खबर आसा इतली वर्सां काम करून ह्या कामगारांना लास्ट 5 ते 10 वर्सां तेजे कितें उरलें आतां ह्या 10 वर्सां ताका कसले त्रास जाले ते आमकां खबर नाका तेंची नवीन कितें पॉलिसी येवपाची आहा म्हणजे ज्यांच्यानी हांगा 40-45 वर्सां काम केलें लास्ट काम करता तेका पडटलो काय काय जाला की ना आम्ही त्यांच्या अर्चना मिटींग आम्ही तुमच्याच वांगडा करतले आणि दुसरो प्रश्न तेंच्यांनी आमकां सांगलेले की आमी रिट्रेंच करचे ना ही अफवा चल्ल्या तेंच्यांनी तांचे भितर ती स्टार्ट केल्या अफवा आनी आमी एम्प्लॉई रिट्रेंच करचे ना हे दोन तेंच्यांनी आमकां एक्चुली थंयसर मिटिंगेक सांगलेले पण आमी तेन्नाय म्हटलेले की फूल बॉडी तुमच्या वांगडा आसतली आनी आतां हांव तुमकां आश्वासन दिता की आमी गांवा वांगडाच आसतली तुमचें एम्प्लॉयमेंट जावचें म्हणून आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसतली. आयतारा पिळगांव सोसायटीच्या सभाघरात सेजा कामगारांच्या बसकेत बरोच बोवाळ जालो. पिळगांव पंचायत कामगारांच्या वांगडा आसतली अशें आश्वासन पंचायत वांगड्यांनी दिलां. आता आमच्या हातात किती आसा आमच्या हातात येणाऱ्या एका अवस्था किती किती तितून टेक्निकल प्रॉब्लेम नसता पण आम्ही एक जॉब आमच्या लोकांना सपोर्ट करायचं की आमच्या लोकांना काम आहे ना जर आमकां माहिती ना पेपर वर्काचे फुडलें सगळें चलतलें नाल्यार आमी मिटींग घेतले आनी कदाचित मागीर इतले जण जावचें ना हळू थोडे पर्सनलूय कितें कोणाची कामां आसूं शकता पूण पेपर वर्क वेवस्थीत करून आनी अद्यान मदत करची आमकां सगळ्यांक आनी आयज खरोखर बरी गजाल सगळ्यांनी म्हणजे माणूसकी दाखयली कोणीच ना एक ज्या अर्थान उपस्थित जाले उलोवपाची गरज ना उलोवच्या पयलींच ते मनान आपल्या तुमकां सपोर्ट डिक्लेअर करून येयले सगळे म्हणून उपस्थित आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. सद्याक गोंयच्या 40% लोकांक सरकार फुकट उदक दिता. 16,000 लिटरा परस चड उदक वापरपी 40% लोक गोंयांत आसात. ताचो खर्चूय सरकार आपल्याचेर घेता. चड उदक वापरपी लोकांचे बिलांतले 17 रुपया लेगीत सरकार फारीक करता. देखून लोकांनी चड उदक वापरचें न्हय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आवाहन केलां. भौशीक बांदकाम खात्या वरवीं पाळी वाठारांत 10 MLD प्रेशर फिल्टराच्या पयल्या टप्प्याचें उक्तावण केले उपरांत मुखेलमंत्री उलयतालो. %40 लोक उदकाचें बील फारीक करिना. जो 16 क्युबिक लिटर उदक वापरता तेका उदकाचें बील फारीक करपाची गरज ना. कोण फारीक करता जाल्यार हात वयर कर. तूं फारीक करता म्हणजे तूं चड उदीक वापरता. 16 क्युबिका पेक्षा चड वापरता म्हणून तुका बील येता जाल्यार बील येता. तूं थोडेशें कंट्रोल कर बिलूच येवचें ना. हांवें कित्याक सांगता की आमी 16 क्युबिक लिटर उदक तुमकां फुकट दिता. त्या उदकाचे पयशे फारीक करपाची गरज ना. आणि तुम्ही जे उदकाचो रेट फारीक करतात 16 रुपया 16 क्युबिक लिटराच्या उपरांत सुद्धा तेका जवळपास हांगा 2.5 रुपया आता 3.5 रुपया. पण पयलीं 16 क्युबिक लिटराच्या सकयल जेन्ना तुम्ही उदीक नळाचेर सोडटाले तेन्ना तुमकां 2.5 रुपया पडटाले. पण आता 16 क्युबिकाचे लिटर म्हणजे जेका बील येता तेका फक्त 3.5 रुपया पर क्युबिक लिटर. 20 रुपया खंयसर आणि 3.5 रुपया खंयसर. म्हणजे आम्ही जवळपास 17 रुपया सरकार बेर करता. तुमच्या घरान उदीक दिता त्या उदकाचेर. एक तर तुमकां उदीक फुकट दिता आणि कोण जो चड वापरता तेणी गाडयो धुवपाच्यो बंद करच्यो. तेणी झाडां उदीक घालपाचें बंद करचें. आपल्या बायतले घालचें कित्याक आमचे 17 रुपया फुकट घालयता तुमी. म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. तुमकांय बील येवचें ना आनी आमचें उदीक वाचवतले. गोंयचे आदले मंत्री आणि हळदोणचो आमदार रत्नाकर चोपडेकर हांकां मुंबय मरण आयलें. ताच्या कुडीचेर बिठ्ठोणा हांगासर निमणे संस्कार जातले. न्हंय येरादारी, प्रोवेदोरिया, नुस्तेमारी, छापणावळ ही खातीं तांणी सांबाळिल्ली.
वेलिंग वाठारांतल्या जायांच्या माल्याक कोणे अज्ञान मनशान उजो घालून मळे लासपाची घडणूक फाटले 15 दिसां पयलीं घडिल्ली. ह्या प्रकरणा वयल्यान आयतारा वेलिंग प्रियोळ कुंकळ्ळेची ग्रामसभा बरीच तापली. ह्या विशीं खोलायेन चवकशी करून गुन्यांवकाराचेर कारवाय करची अशी मागणी ह्या वेळार जायो रोवपी थळाव्या लोकांनी केला. ह्या शिवाय कोयर तशेंच बेकायदेशीर पद्दतीन बार्रांत परवाने दिवपाच्या विशया वयल्यान ही ग्रामसभा बरीच तापल्या. बरोबर हांव फक्त आमच्या पब्लिकेशन रायट आसा काय ना लोक कितें मानले ताच्या स्पश्टीकरण हांव तुमकां दिता तेजे वेळार तुमकां मेळटले. फक्त 2 मिनटां म्हाका दियात. हांव सगळ्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता म्हाका फक्त 2 मिनटां उलोवपाक दिया. फक्त 2 मिनटां उलोवपाक दिया. फक्त 2 मिनटां लोक कितें मानले ताचें स्पश्टीकरण हांव दिवपाक सोदता. लोक कितें मानले ताचें स्पश्टीकरण हांव दिवपाक सोदता. फक्त म्हाका 2 मिनटां उलोवपाक दिया. तुमी कसले हेजेर भरोसो दवरता? हांव लोकांचो सन्मान करता. जे डिसिजन जातलें तेजो हांव सन्मान करतलो. म्हाका फक्त काम करपाचें आसा तें हांव खंयच्याच हेच्या पदाचेर रावनासतना करूंक शकता. हेजो तुमी म्हाका विचार करपाक जाय. आमी तेंच्या बरोबर लोकांच्या शेतांनी कुळागरांनी आमचो टायम वेस्ट दवरले आसा. हें सगळें काम स्टार्ट कित्याक चेंज जालो ना? एप्रेंटिसशीप उपक्रमाच्या नांवान तरणाट्या मतदारांक नोकऱ्यो दिवपाचें गाजर सरकार दाखयता आनी हे सगळें नाटक लोकसभेच्या वेंचणुकेंत मतां मेळोवपा खातीर चल्ला असो आरोप आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान केला. नोकरेचे आमिष दाखोवन लोकसभा वेंचणुकेंत मतां मेळोवपाचें राजकारण गोंय सरकारान एप्रेंटिसशीप उपक्रमा वरवीं चलयला असो आरोप आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकार हांणी केला. सरकार नोकऱ्यो खंयच्यो दितलो? नोकऱ्यो दिवपाक सरकारा कडेन तशे उद्देग गोंयांत आसात काय असो प्रस्न अमित पालेकारान केला. पयलीं उद्देग धोरण चालीक लायात, मागीर रोजगार दिवपाच्यो खबऱ्यो करात अशें अमित म्हणटा. इलेक्शनाची तयारी 2024ची परत भुरग्यांक फटप आनी परत तांकां आपल्या दारान हाडप, तांकां एक होप्स दिवप आनी परत तांकां जमनीर आपटप. ही जी परिस्थिती आनी ही जी ज्या लोकांक तांणी भुरग्यांक तांणी ट्रीट करपाचें जें चलयलां पळय दीस इज नॉट डन. आज तुमी जर एप्रेंटिसशीप म्हणटा जाल्यार इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज नॉट इन प्लेस. एक नवी इंडस्ट्री गोंयांत आयली ना. हॉटेल आनी कसिनो सोडलो आनी तुमी कसिनो हब जे क्रिएट करतात ते सोडले जाल्यार इंडस्ट्री खंयच्यो आयल्यो? फार्मा इंडस्ट्री ज्यो पयलीं गोंयांत आयल्यो त्यो 1992च्या पयलींच्यान आसा. ज्यो इलेक्ट्रॉनीक इंडस्ट्री वेर्नान आयल्यो त्यो तेन्नाच्यान आसा. आज तुमी फाटल्या 10-15 वर्सांत हाडलें कितें? सो म्हाका दिसता खंय तरी भुरग्यांक फटोवप इज नॉट द रायट थिंग. जर आज तुमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम करता जाल्यार तांणी फुडें कितें करप? ट्रेनिंग केल्या उपरांत जर ते कांयच करूंक शकना ह्या गोश्टी बद्दल, जर ट्रेनिंग केल्या उपरांत जर तांकां तुमी नोकऱ्यो दिवंक शकचे ना, तांचे खातीर इंडस्ट्रीज क्रिएट करूं ना, जाल्यार आय थिंक दीस प्रोग्राम इज अ फेलियर. दीस इज ओनली टू कलेक्ट डेटा फॉर 2024 इलेक्शन्स. भुरग्यां कडल्यान तांकां आपोवप, तांचो डेटा क्रिएट करप, तांकां एक गाजर दवरप तांचे समोर की तुमकां आमी अशे अशे जॉब्स दितले, बीजेपीक वोट्स कलेक्ट करप आनी तांकां मागीर जेन्ना वापर जालो की तांकां गुड्ड्याक मारप. ही परिस्थिती आसा. तरणाट्यांक आशा दाखोवन मतां जोडपाचें हे कारस्थान असो आरोप अमितान केला. कंत्राटी कामगारांक अजुनूय हे सरकार कायम करिनात. मागीर नव्या तरणाट्यांक खंय काम दितले असोय प्रश्न अमितान केला. 100% बांदून दवरपाचो फक्त दावणींग बांदता आपल्या बीजेपीच्या. तांणी वेगवेगळ्या लोकांकूय तशेंच तरेन दवरला. तांणी लोकांच्या मनांत एक होप क्रिएट करता आनी तो होप यूज आपलो जालो की तांकां फटोवप. ही परिस्थिती आसा. एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम इज नथींग बट दॅट. तुमी जेन्ना म्हटलें की 70,000 जॉब दिले गोंयांत, तांणी सांगलें एक्स नंबर ऑफ जॉब दिले म्हणून, आनी ते जॉब्स कोणाक दिले ते कोणाकूच खबर ना. आज गोंयकार तातूंत एक्चुअली कितले आसले ते कोणाक खबर ना. सो कोणाक फटयता? यू आर फुलींग ऑल द पीपल ऑल द टायम. यू आर स्पेंडींग सो मच ऑफ मनी ऑन दीस. कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉईज जे आसा, पॅरा टिचर्स आशिल्ले, टिचर्स आशिल्ले, जे कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉईज 10-10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले, तांकां काडून तुमी नवे घेतले, परत ब्रायब्स घेवन नवे घेवपाक. दीस इज परिस्थिती. आज तुमी प्रत्येक डिपार्टमेंटान पळय जे कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉईज आशिल्ले ते आज 32 वर्सां 35 वर्सां मेरेन पावल्यात. व्हेरी क्लोज टू वेर दे कॅनॉट गेट एनी अदर जॉब इन गव्हर्मेंट. तांकां तुमी काडल्या कामावयले. hire and fire, and you are hiring new people. So this is what churning youth and their aspirations and hopes. This is not fair for people of Goa. This is not fair of youth of Goa. म्हाका दिसता म्हजी एक मागणी आसा ह्या भुरग्यां कडेन की ह्या जो तांणी जो चलयला जो कार्यक्रम ताका बळी पडूं नाका, टायम वेस्ट करूं नाका. मूव अहेड विथ अ प्रॉपर ट्रेनिंग इन डिफरंट ऑर्गनायझेशन, मे बी वर्क ऑन स्टायपंड ऑन प्रॉपर इंडस्ट्रीज, and then go.
for a job, because government is not going to provide jobs, because there is no job opportunity in Goa. जॉब ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएटूच करपाक शक्य ना, तेन्ना शक्य जे आसा सरकारा कडेन ते करपाक जाय. ते जर जायना जाल्यार देन देर इज गव्हर्मेंट इज फुलिंग दीस यंगस्टर्स विच इज नॉट फेअर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयभरची शेतां आतां पावसान सामकी पाचवीचार जालेली आसा. शेतां फावो तशी उदकान भरिल्ल्यान तरवो लावपाक आतां सुरवात जाल्या. पूण कांय बोटार मेजपा सारकेच शेतकार आसात जे पिढ्यान पिढ्या चलत येयल्लो हो वेवसाय फुडें व्हरतात. आनी आयज हेच शेतकारांनी हो वेवसाय करपी लोकांक फुडें देंवन शेतान देंवन फुडें वेवसाय व्हरपाक आस्पावन घेवचो असो उलो मारला. आनी कांय जाणांनी व्हडा उमेदीन तितून वांटोय बी घेतला. सांताक्रूज शेतकार मारियो हो पिळग्यान पिळग्यो शेतां रोयता. हे फावट ताका वेवसाय आनी नोकरेदार लोकांचो तेंको लाभला. फुडल्या पिळगेक शेताचें म्हत्व कळपा खातीर आनी वेवसाय तिगोवन उरपा खातीर ताणें तरवो रोवपाचें प्रशिक्षण दिलें. ह्या प्रशिक्षणा खातीर भुरगे ते जाणटे लोकांचो बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो. Just to make awareness that you should be a part of the soil. You should be very friendly with the soil. If you grow, you know what you are putting for the soil, a healthy thing, and you get a healthy food. So basically what happens is that parents don't take initiative to send their children to the ground, to the field. Understood, no? I don't say that they should send everywhere in the fields. What happens is that taka mere soy करपाक जाय. Understood, no? पेरंटाचें कितें थोड्यांचें कितें आसता ना, तूं बरो ना जातलो, थोडी पडटी लागतली तुका, तूं लवलो घाण जाली. It's all wrong. It should be changed. Today's scenario is very different. Today everything can be done with machines. Hardly any work you have to do. And government is giving us lot of subsidies. So करपाक कितें जाला? If you have the land, you should do it. माझें म्हणणें तें. Okay. That's the reason what happened last year. आमचो MLA हा पळय तो सांताक्रूज MLA. ताणें दोन ग्रुप केल्ले तालुकाचे, एक ते वाटेन आनी एक तालिगांवचे वाटेन. Everybody is cultivating like a community. काय व्हडलें काम करिना. Everything is done by machines. Here I am doing it in different ways so that I can get all those volunteers to help me at the same time, to make aware that we are doing this for the last 4 or 5 years. To make an awareness that we should do something, so. आर्किटेक्ट, शेफ, शेजारी राज्यांतले शिकपी विद्यार्थी हांच्यांनी शेतां रोवपाक व्हडा उमेदीन वांटो घेतिल्लो. मारियोन तांकां प्रशिक्षण दिलें आनी पयलेच फावट तांच्यांनी शेतां देंवपाचो अणभव घेतलो. पालकांक आपल्या भुरग्यांक शेतांनी धाडपाक प्रोत्साहन दिवप आनी शालेय शिक्षणांत शेतां हो विशय आस्पावून घेवपाची मागणी कांय वांटेकार जावपी लोकांनी केल्या. पळया. एंड आमी कितें करता, भुरग्यांक अशें आउटडोर लर्निंग शिकयता, त्या माध्यमाचेर शिकयता. कशें रोवपाचें, भाजी कशी रोवपाची, भात कशें रोवपाचें. आनी वी ऑल्सो टॉक अबाउट इकोसिस्टम्स, म्हणल्यार उदक, वॉटर मॅनेजमेंट, इश्यूज विथ लिटर, प्लास्टीक आनी तशें. आतां बिफोर द पॅन्डेमीक आशिल्लें पळय तेन्ना तालिगांव आमची शेतां थोडे लोक भरताले बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर. तेन्ना थोडे आमी प्रोटेस्ट केले आनी आमचे थोडे फ्रेंड इवन पुलीस हाडून तांकां अरेस्ट केल्लो. आमी मागीर तो प्रोटेस्ट चालूच दवरलो, सायलंट प्रोटेस्ट म्हणून. आनी अवेरनस करपाक लोकांक की शेतां कित्याक इम्पॉर्टंट. दीस इज फूड सेक्युरिटी. आमचे पळय आमी भात ते वयता ते इट इज ऑर्गेनीक फूड आनी इट इज इम्पॉर्टंट फॉर आवर हेल्थ. आनी तेन्ना आमी जेन्ना केल्ले, आमचे थोडे फ्रेंड्स आयले आनी आमी कम्युनिटी फार्मींग सुरू केलें. आनी 3-4 वर्सां आमी आतां लोकांक हेल्प करता. एक म्हणटा ते ट्रान्सप्लांटिंगाक, सिडलिंग्स रो करपाक आनी मागीर हो पिरियड जातकच मागीर भाजी रोवपाक. आनी टुडे healthy lifestyle is very important, because if you don't eat good food and if you don't know what is going into your stomach, you will not be healthy. So teka lagun farming should be encouraged right at a school level. 5th, 6th, 7th, 8th, 9th या 10th पासून तांकां 20 मार्क्स फर्स्ट टर्माक दिवपाक जाय टू डू रायस ट्रान्सप्लांट आनी 20 मार्क्स दिवपाक जाय टू ग्रो वेजिटेबल्स आनी प्रोजेक्ट दाखोवपाक जाय की आमी हे रोयला, वी हॅव सोल्ड दीस, प्रोड्यूस दीस, मेक देम यंग ऑन्टरप्रेन्युअर्स इन फार्मींग एट अ व्हेरी यंग एज. पूण आमचे गव्हर्मेंट सपोर्ट करपाक जाय भुरग्यांक, स्कॉलांनी पासून सपोर्ट करपाक जाय. सो द एड्युकेशन डिपार्टमेंट एंड द एड्युकेशन मिनिस्टर, द एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, एवरीवन शूड कम टुगेदर अँड प्रोमोट फार्मिंग. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार.
हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.